नमस्कार, क्विक न्यूजाक स्वागत. हांव एल्सन हिरगाम. 2017 वर्सा डिसेंबरांत एक याजक आनी 32 सेमिनारिस्तांनी कॅरल्स गायन करून घरान घर गेल्ल्याक मध्य प्रदेशांत तांचेर मतांतराचो आरोप घाल केस घाल्ली तुमकां उडास आसूंक पुरो. आतां बरोबर 4 वर्सां उपरांत सुप्रीम कोर्टान मतांतराक रुजवातो नासल्या कारणाक याजक आनी सेमिनारिस्तांक हे केसींतली सुटका दिल्या. धर्मेंद्र दोहर म्हणल्याक पयशांची आशा दाखोवन मतांतर केलां म्हूण बाब जॉर्ज मंगळपिल्ली वयर मांडल्ली फिर्याद फट म्हूण आतां स्पश्ट जाल्या. मध्य प्रदेशाच्या सतना दिएसएच्या देवशास्त्राचे कॉलेजींत उपन्यासक जावन आसचे कॅथोलिक याजक बाब जॉर्ज मंगळपिल्ली आनी हेर 32 सेमिनारिस्ट 2016 डिसेंबर म्हयन्यांत क्रिस्तांव घरांनी भेट दिवन कॅरल्स गायन करतले. हे वेळी हिंदू लोकांक मतांतर करूंक प्रयत्न करनासात म्हूण हिंदू संघटनाच्या मुखेल्यांनी तीव्र आरोप मांडलो. धर्मेंद्र यादव म्हणल्या हिंदू व्यक्तीक धुडो दिवन मतांतर केला म्हूण बाब मंगळपिल्ली वयर केस केल्ली. बाब मंगळपिल्लीक तक्षण जामीन लाभली तरी फाटल्या 3 वर्सांतावन मतांतर आरोपाचेर कोर्टीन तनखी चलोवन आसली. ह्या प्रकरणाची तनखी मध्य प्रदेशाच्या हायकोर्टीक हस्तांतर जाला उपरांत हेंच प्रकरण सुप्रीम कोर्टीक वर्गावण करूंक प्रयत्न जाल्ले तरी आतां सूक्त साक्ष मेळनासल्या कारणान बाब मंगळपिल्ली वयले आरोप सप्टेंबर 13 वेर त्रिसदस्य पिठान हात सोडल्यात. तनखे वेळा धर्मेंद्र आपूण दूड घेवन वा कसल्या दबावाक वळख जावन मतांतर जाल्लो न्हय म्हूण ओपवला. वास्तव जावन आपणाचेर दबाव घालून हिंदू संघटनांच्यांनी आपणाची दसखत घेतली आनी आपणाक हे केसीन साक्ष जावन उबो केल्लो म्हूण ताणें सांगलां. आनी विचारणा कोर्टींतावन हायकोर्टी पर्यंत वचून फट आरोपा विरोध झुजचो एक विशिश्ट अनुभव जालो. आमकां कानून वेवस्थेचेर आपणाक भरवसो चडला म्हणून बाब जॉर्ज मंगळपिल्लीन माध्यमांक कळयलां.